नमस्कार, येवकार 26 खबरां आदी हेडलायन्स. मरेला बोटीवेले गोंयकार तारवटी गोंयांत पणजे हॉटेलांत क्वारंटीन. कर्णिका आंग्रिया बोटीवेले ट्रांझीट पासार अडकले. क्वारंटीनाचेर पयसो करपाचो प्लान. आप विजयाचो अलर्ट. वेगवेगळ्या राज्यांनी अडकल्ले टुरिस्ट, यात्रेकरू, कामगार, विद्यार्थ्यांक तांच्या राज्यांनी शिफ्ट करूंक केंद्राचो बावटो. गोंयच्यानूय कामगारांक धाडपाची तयारी, मात बोर्डाच्या परीक्षांचे अजून धड ना. पेडण्यां ड्रग्स तेजीत. रेल्वेच्या ट्रकांचेरूय हप्ते. मायकलाचो पीआयचेर आरोप. मायकलाच्या खांद्यावेल्यान सुदिनाचो बाबूचेर फोग. बाबू म्हणटा खंयचो पुलीस, खंयचो राजकारणी प्रामाणीक दाखोवचो. संजीवनीचेर भूमिका करची स्पश्ट. उस्कार मळेकारांची बिलां क्लियर करात. महामारीच्या काळात नाका जाल्लो खर्च नाका. सध्या राष्ट्रपती राजवटूच योग्य. सुदीन मेळ्ळो राज्यपालाक. आनी गोंयाक मायनिंगूच साल्वार करूंक शकता. गोवा फावंडेशनान आड येवचें न्ही. मायनिंग पीपल फ्रंटाचो गोवा फावंडेशनाक सल्लो. फावंडेशन म्हणटा मायनिंगाचो फंड कोविडाक नाका. मरेला बोटीवेले 60 गोंयकार तारवटी गोंयांत पावले. राती तारवटींक घेवन 3 बसी मुंबयच्यान पत्रादेवी वाट्यां पणजे पावल्यो. पणजे हॉटेलांत तांकां क्वारंटीन केल्यात. मात कर्णिका आनी आंग्रियावेले ट्रांझीट पासाचेर अडकले. तारवटींचे क्वारंटीन वेवस्थेचेर सरकारांतल्या कांय जाणांचो पयसो करपाचो प्लान म्हूण विजय आनी आपाच्या एल्विसाचो अलर्ट. बरी गजाल म्हणल्यार 40 दीस बोटीचेर रावन आनी 2-4 दीस बॉम्बे रावन जे भुरग्यांनी जायते त्रास जावन ते आयज गोंया पावले आनी आयज ते भुरगे आनी तेंगे फॅमिली एकदम हुशाल आनी आमी बरे हुशाल जाले कित्याक ते पावले म्हूण. पूण तेरोस आमगेले भुरगे जे आंग्रिया आनी कार्निका आहाय तेय उरले. सो तेंचे पासून आमी मागताय आनी काम चालू आहा. आनी जे आमचे तारोटी जे दुसरे बोटीर भायले गांवन आहाय तेंचे पासून आमी आमगेलें काम चालू आहा. पूण जे भुरगे पावले ते आमी एकदम हुशाल. पूण हांव मागतां जे भुरगे हॉटेलान आहाय पणजे आनी तेंगे फॅमिली कडेन मागतां हे तुमी मातशें तांकां प्रायवसी दिवची. जे आयज तांकां क्वॉरंटायन करपाक गव्हर्मेंटान जे सगळे नॉर्म्स आनी रुल्स रेग्युलेशन आहाय ते पाडचे तांकां मातशें मेळपाक वचनाकाय. क्वारंटीन व्यवस्था केल्ल्या कांय हॉटेलांनी तोंडात येता तो प्रेस सुरू केला. सरकारांतले कांय जाण इमर्जन्सी पळोवन पयसो करूंक सोदतात. विरोधकांचो दोळो. सरकारान अशें एक प्लॅन काडला की जे तारवट्यांच्यो कंपनी आहा तांकां आमी चार्ज करतले म्हणजे क्वॉरंटायना खातीर. आतां तांकां ह्यो सीफेरर कंपनी ज्यो आहा ह्यो दीज आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स बिकॉज ऑफ अ इकॉनॉमीक स्लंप डावन, एस्पेशली बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक अँड द एंटायर ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इंडस्ट्री इज फिनिश्ड. हातून ह्यो कंपनीनी अफोर्ड करून आनी आपले खोशेन सरकाराचे रिजनेबल चार्जीस जर फारीक केले जाल्यार आमकां कांय तातूंत प्रॉब्लेम ना. पूण अशें दिसता की तांचो क्रू क्वॉरंटायन करपा खातीर जे सरकार चार्ज करूंक सोदता दीस इज अकीन टू एक्सटॉर्शन. दीस इज लायक होल्डिंग अ गन टू देअर हेड. सो हाजे खातीर हांव म्हणटा की एक ह्युमॅनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशन जे सरकारान करपाक सरकार जो फुडें सरला वो तांणी एक एक्सटॉर्शन रॅकेट कशें करचें न्ही. or it's like a tourist collection operation for a tottering tourism industry अशें तें डिग्रेड करचें न्ही. गोवा गव्हर्नमेंट जो आसा आतां ह्या कोविडाचेर आनीक पयशे करपाक लुटपाक मुखार सरला अशें आम आदमी पार्टी म्हणटा. द रिजन इज जे गोंयकार जे भायर गेल्ले जावं गोंयच्या भायर स्टेटी दुसऱ्या स्टेटीन गेल्ले लॉकडावनाक लागून भायर उरलेले ते आतां जशे येवपाक लागले तांकां आतां फोर्स करून क्वॉरंटायनान धाडटा. फोर्स करून ते बरें आहा. क्वॉरंटायनान धाडटा तेजेर हांव कांय उलयना. पेड क्वॉरंटायन. आतां आज म्हजो एक सारको वळखीचो सीफेरर येयलो सकाळीं 5:00 पावलो बॉर्डराचेर. ताका आतां हांव उलयता तेन्ना पासून ताका रूम म्हणटा तो दिवंक ना क्वॉरंटायन रूम. ताका पयलो खंयचे तरी पणजेच्या हॉटेलान वयलो आनी ताका सांगलें 45,000 हिंगा दवर म्हणून 50,000 कितें तरी दवर म्हणून ऑन द स्पॉट. हे खंयचे हाडपाचे आनी हे पयशे भरून कसले क्वॉरंटायन करपाक गव्हर्नमेंट तांकां लायता.
मागीर तेणें जेन्ना सांगलें आपले कडेन पयशे ना इतले, ताका भोंवडेक म्हणून ओल्ड गोवा व्हेलो खंय. ओल्ड गोवा थंयच्यान सांगता खंय की हांगा तुजें नांव ना, तुका परतें पणजेच वयचें पडटलें. आनी आजून पर्यंत ताका खंयच्याच रुमानूय घेवंक ना. मागीर ताका तुवें कोण सांगता म्हणून तो म्हाका सांगता की ताजी फॅमिली मेंबरूय म्हाका सांगता की आमी तुका हाडलो तसो परतो पात्रादेवी बॉर्डरीचेर सोडटा, तूं परतो मुंबय वच म्हणून. हो ट्रिटमेंट एका गोंयकाराक जो गोंया आपल्या घरा येवपाक भितर सरला. आमी म्हणटा हें जें लाचारपण तुमचेर येयलां, हें जी फोटिंगपणां तुमची चल्ल्या ती मातशी बंद करा आनी हे पयशे घेवपाचे, जबरदस्तीन पयशे घेवपाचे बंद करा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेगवेगळ्या राज्यांनी आडकल्ले टुरिस्ट, तीर्थयात्रेकरू, कामगार, विद्यार्थ्यांक तांच्या राज्यांनी शिफ्ट करूंक केंद्रीय घर मंत्रालयान निमणे कार्यपद्दत अधिसूचित केली. व्यवस्थित स्क्रीनिंग करून सॅनिटायज्ड बसींनी तांकां धाडपाचे. ते खातीर प्रत्येक राज्यान केंद्रीकृत अधिकारी नेमपाचो. गोंयच्यानूय कामगारांक धाडपाची तयारी. मात बोर्डाच्या परीक्षांचे अजून धड कांयच ना. भुरगीं पालकांचे चेपण. मुख्यमंत्री म्हणटात 3 माया उपरांत पळोवया. One more request which we have made the Honorable Chief Minister, and MHA guidelines have come. The stranded laborers and migrants who are here in Goa, or the people who are already in Goa who are working in some industry, that is shacks, private restaurants, resorts, hotels, which are shut down now, and they want to go back to their hometown. Honorable Chief Minister has said today that you engage the KTC buses, pay them the money. Supposing some people are from Karnataka, some are from Maharashtra, some are from West Bengal, pay them the money and take the bus up to West Bengal. And they will drop them and come back. So अशें म्हाका दिसता खुबशे जाण अशें वचोंक शकता. So KTC we are going to take a meeting tomorrow of all the shack owners, because every shack has got 30 laborers, 25 laborers, 20 laborers who are stranded here. सगळे tourism industry चे. Yeah, lot of private restaurants have got, lot of resorts have got, who are waiting to go back. So collector permission has to be taken from here that this many people, this is the list of the people who want to travel from green zone to this area. So since we are in green zone, that number of the vehicle which will be going and the list of all the migrants or workers or hotel industry workers can be put and they can go straight. सीएमाकडे उरलेले तुम्ही. हे ऑलरेडी सीएमांक सांगला आमी आणि सीएमान परवानगी दिल्या नेटिव्ह प्लेस. खूपशे गोंयकार भायल्या स्टेटीन उरले तेवूय येवपाक. तेंकाय हाडपाक सेम MHA guidelines are clear. They have to apply over, they take permission and apply to collector online here. We give कलेक्टर परमिशन दिना, थंय केसीस चड आशिल्ल्यान तेंका भायरूच सरपाक दिना. Where there is red zone there will be problem. SSCचे रावल्ले आहा की आमची केन्ना एग्जाम, आमकां कितके दीस दितले प्रिपरेशन करपाक. पेरंट्स आर वरीड. हेचेर डिसिजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थर्डाचेर गोंयच्या लोकांक एड्रेस करून सांगतलो. म्हणजे जे युनिवर्सिटी लेवल आहा पळय. So setting of the paper will not be done by university, will be done by the colleges itself. Okay. अशें म्हणून डायरेक्शन येयल्लें आहा. So there is no question of holding students. Students are भुरग्यांक त्रास जाताय. भुरग्यांक stress जालो आहा. They can't take it anymore. Before something happens, teachers are going, some third teacher तेंगे घरा वचपाक लागले, तेंक counseling करपाक. पयलींच मातशी भुरगीं नाय आतां. Because they have to be prepared also. तेंक 10 दीस जाय prepare जावपाक. They require minimum 15 days to prepare themselves. So मोगे एक रिक्वेस्ट आहा, and tomorrow CM has said that he is announcing. I will be after him. कित्याक ह्या भुरग्यांक त्रास जावपाक जायना. सगळ्याक तुम्ही म्हणटा डेट्स अनाउन्स करा म्हणून. हय, डेट अनाउन्स कराय. ही इज अनाउन्सिंग ऑन द 3rd सांगता तो. हांवें सांगलें 3rd आनी रावं नाका अनाउन्स करपाक. लॉकडावन 3rd काड म्हणटा तें काबार जाता आनी ते दिसा आपण अनाउन्स करता. हांवें म्हणलें ते दीस रावं नाका. जाता तूं हाल अनाउन्स कर. हाल जाल्यार हाल अनाउन्स कर. पेडण्या ड्रग्साचो धंदो तेजीत चलता म्हणून मंत्री आमदार मायकलान PIचेर आरोप केले उपरांत सुदिनानूय फण्ण मारलें. पेडणेचो PI रेवेचे ट्रक सोडूंक हप्ते घेता, रेव पार्ट्यो चलयता म्हूण लोबोचो जाहीर आरोप. सुदीन म्हणटा आमदार मंत्री बाबूची चवकशी जावंक जाय. मायकलाच्या खांद्यावेल्यान बाबूचेर फार. बाबू म्हणटा मायकल ताचो PI तरी प्रामाणीक. खंयचो पुलीस खंयचो राजकारणी प्रामाणीक दाखोवचो.
तो ऑफिसर म्हणटा की गोंयचे खंयचेच सर्वसामान्य मनशाक खडी पावपाची ना, फातर पावपाची बंद करा. सगळ्या लोकांक सांगा की तुमी खोपीन रावा म्हणून. हे सरकार डिसायड करता. हो कोण ऑफिसर डिसायड करपाक? 500 रुपया मागता ट्रक सोडपाक. ओपन एअर पार्टी चालू आहा. 2 दीस जाले तो खंयचे तरी आम्या कितें ओडापणाक खंय भोंवता फॉरनरांक सोदपाक. पार्टी चालू आहा म्हणून. लॉकडावनान पार्टी चालू आहा. SP घेवचो पडटा. असले करप्ट ऑफिसराचेर सस्पेन्शन न्हू कारवाई जावपाची गरज आहा. गोंयचो मंत्री म्हणून म्हाका सांगचें पडटा की चीफ मिनिस्टरान असले टॉलरेट करपाचे न्हू, तेंचेर कारवाई करपाची गरज आहा. तेंचे इलिगल एसेट्स तेणी जे हडप केल्ले आहा इन करप्ट मिन्स हेचेर कारवाई करपाची गरज आहा. सो आतां तेजो ट्रक धरलो म्हणून मायकल लोबोन खुबशे आरोप केले त्या PIचेर. आतां म्हाका कळपाक जाय इतलेंच की मायकल लोबो जो दुसऱ्या तालुक्यांतल्या PIचेर जो आरोप करता 500 रुपया घेतले म्हणून, तेज्या मतदारसंघात आमी आरोप तेजेर केले जाता की तेज्या मतदारसंघात असो जो PI आहा तो प्रमाणीक आहा काय म्हणून सारको. आनी ह्या गोंया भितर खंयचो पुलीस प्रमाणीक आहा, खंयचे पॉलिटिशियन प्रमाणीक आहा हें मायकल लोबोन सांगचें. पयलीं आपलें सांगचें की आपूण इतलो प्रमाणीक आनी इतलो तांदळान धुतल्या भाशेन आसा म्हणून सारको टवटवीत तांदूळ आहा तसल्या. समज आरोपा भितर तथ्य आसा जाल्यार तेजेर एक्शन जावचीच. तेजेरच न्ही अख्खे गोंयच्या PIचेर पुलिसांचेर जावची. हांव मागता की हर एक गोंयचो PI बरो प्रमाणीक आसचो. जाल्यार आमचे ड्रग्स नक्स जावंक शकतात, जे वेश्यावेवसाय बंद जावंक शकता, जुगार बंद जावंक शकता, सगळें बंद जावंक शकता. आनी पॉलिटिशियनय सारके प्रमाणीक आसचे. सुदिनांनी मायकलाच्या कान्यार आर्म दवरून PIचे निमतान मंत्री आमदार बाबूचेर फार मारलो. रेल्वेचो ट्रक पेडणेच्यान भायर सरलो आनी एक इन्स्पेक्टर तो ट्रक भायर सरतना 500 रुपया मागपाक लागलो. हे शुद्ध दुसरो मंत्र्यान प्रूव केला. आतां हे जर खरें आसा जाल्यार आजून पसून मुख्यमंत्र्यान कित्याक एक्शन घेवना? रेव काडपाक बॅन आसा जाल्यार ही रेव काडटा कोण? कारण तो मंत्री कॅबिनेट एक डेप्युटी CM आनी दुसरो नवो जरी जालो वेल एक्सपिरियन्स आनी कोण खोट उलयता कोण खरें उलयता. आनी जर कोणें जर 500 रुपया प्रकार घेता आसत ताका पयलीं सेंड करपाची आवश्यकता. प्रुडंटान पेडणेच्या PIक गाठपाचो यत्न केल्लो. आपूण ताचेर उलोवंक शकना म्हूण ताचो भायले भायर रकाद. तो तोंडूच दाखोवंक सोदिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान संजीवनीचेर भुमिका स्पश्ट करची. हॉर्टिकल्चराक भाजी घालपी मळेकार संजीवनीच्या उस्कारांचो पेमेंट क्लियर करचो. महामारीच्या काळात नाका जाल्लो खर्च नाका मोगोचो आमदार सुदीन मागता. महामारीच्या बोवाळांत म्हादयक विसरूं नाकात. सांखळे म्हादय आटोवंक मिटरावेली फुटार पावल्या. सुदीन राज्यपालाक मेळ्ळो. हे परिस्थितीत खंय गोंय राष्ट्रपती राजवटूच योग्य. एक क्विंटल आसतालें एप्रील म्हयन्यांत तें आतां फक्त पाव बुडटा. आनी मुख्यमंत्र्याच्या जे घर आसा ताजे पसून विदीन 5 किलोमिटर ही पयली गोश्ट जाली. जी नोंद सगळ्यांनी घेवपाक जाय. आनी गव्हर्नरान हेतूंत लक्ष घालता म्हणून सांगलां. जो मायनींग इश्यू आसा तो एक्ट MMDR एक्ट जो चेंज करपाक जाय त्याचे विशीं डिस्कशन जालें. रेव्हेन्यू ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतना म्हाका दिसता हेची गरज आसा. नाजाल्यार गोंय सरकार बँक करप्ट आसा. मायनींग चालू जावपाक जाय. डम्प्स जे आसा ते चालू काडपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीर वेळ पडल्यार मिक्स करपाक आमकां हाय क्वालिटी मायनींग जाय जाल्यार ते कर्नाटकांतल्यान हाडून मेळपाक जाय. जी काल 30 लाखां वयली घेतल्या पंजीम कॉर्पोरेशनान त्या बद्दल मुख्यमंत्र्यान म्हायती नाशिल्ली काय जो अनावश्यक खर्च आसा लोकांचे पयशांचो खर्च ज्या तरेन वापरपाक जाय त्या तरेन तो वापरलो गेल्लो ना. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा अंडर एग्रीकल्चर ते भाजी घेता लोकां कडच्यान. लोक मोठ्या उमेदीन तांकां भाजी दिता पूण तांकां जे शेतकरी आसा तांकां हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पेमेंट सारको करना. 2 गोश्टी मुख्यमंत्र्यान आजून पसून आन्सर दिवना. शुगर फॅक्टरी कोणी चालू जातली की ना हे शेतकऱ्यांक सांगपाची आवश्यकता आसा. आनी जो 6-7 हजार टन ऊस उरला आनी पेमेंट उरला
लोकांचो तो केन्ना जातलो हें सांगपाची आवश्यकता आसा. There are taxi, rickshaw, motorcycle pilot, bus driver, bus conductors, cleaners, owners म्हणून नाही. हे जे लोक आसात तांकां हँडल करपाची आवश्यकता आसा. सी ऑस्टेरिटी मेजर्स तर घेना आनी आर्थीक परिस्थिती जर हाताबाहेर गेली आसत जाल्यार लास्ट उपाय राष्ट्रपती राजवट. आणि राष्ट्रपती राजवट लायल्या नंतर आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि सगळ्यांनी घरा वचपाक आणि हेड ऑफ द कोणते कितें म्हणून ऑस्टेरिटी मेजर आणि घेवचे इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. जी सगळी आमदार मंत्रीपदी जातात तेही ताणें पळोवचें. सगळी गोष्टी पळोवपा जाय. लोक तुमचेर लक्ष दवरून आसा. 3 जाण लोक हॉस्पिटलात क्वॉरंटायन स्पेशल वार्डात केल्या. आता हे 3 जाण मनीस स्पेशल वार्डात क्वॉरंटायन कित्याक केले हाचेर प्रश्नचिन्ह शुद्ध दोतोर, शुद्ध लोकांनी, नर्सींनी आणि त्या जे हॉस्पिटल कॉलेज आसा तांचेर क्वेश्चन मार्क काडला. हेका आन्सर आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान दिवचें, कारण हो जो रोग आसा ताचेर आमी पसून कांयच वखद ना. महामारीत गोंयाक मायनिंगूच साल्वार करूंक शकता. कांय लोकांच्या कोत्रपणाक लागून सगळ्या लोकांक त्रास करूं नाकात, पोटार पांय दवरूं नाकात. मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचो गोवा फावंडेशनाक सल्लो. फावंडेशनाचो क्लॉड म्हणटा सरकारान 5 वर्सां मायनिंग सुरू करूंक कांयच केलें ना. आतां धांवतात. मायनिंग फंड मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक तो कोविड-19 वापरप कायद्यांत बसना. आतां गोंयांत जर तारोवपाचें आसत, गोंयांत जर सस्टेन जातलें जाल्यार तातूंतल्यान एकच मायनिंग रिओपनिंग हो एकच धंदो आसा, तातूंतल्यान ते सर्वायव जावंक शकता. गोवा फावंडेशनान जो स्टँड घेतला तो असो दिसता म्हाका की आजुनूय ताका जर कळना की बाबा लोक मरतात, लोकांची देश गोंयची इकॉनॉमी कॉलॅप्स जाल्ली आसा. आनी तरी आसतना कोणाच्या तरी एक एम्प्लॉयर, पर्टिक्युलरली जे काही सर्टन एम्प्लॉयर आसात, ते एम्प्लॉयरांच्या अगेन्स्ट काम करपा खातीर तो बाकीच्या लोकांक, जनरल पब्लिकाक त्रासान घालपाक सोदता. 2012 नंतर जेन्ना 15 सुरू केल्ली गोंयच्यो मायनी, तेन्ना सारक्यो सिस्टमॅटिकली कंट्रोल करून केल्ल्यो. ताणें टायमींग घातलेलें, अमक्योच गाडयो अमक्याच टायमार वचपाक जाय, वराक 40 गाडयो वयतले, तेज्या पेक्षा ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना. हे आनी हे सगळें GPRाचेर मॉनिटर करताले, कॉम्प्युटर सर्वराचेर मॉनिटर करताले. आनी आमी गोवा फावंडेशनाक कंडेम करता की ताचे कितें अल्टरेट मोटा कितें आतां तरी स्टॉप करचो. लोकांचे हाल करपा खातीर ताणें आनी परत लोकांक आनी मारून उडोवचें न्ही, लोकांच्या पोटार पांय दवरचो न्ही. 2015 आणि आम्ही 2020 पावल्या. 5 वर्सां जाली. आज पर्यंत गोंया सरकारान आज पर्यंत एक इलेक्शन तरी काम सुरू केला ना दोन ऑप्शना खातीर ना, कांयच करूंक ना. तर कोणे तरी फाटी दवरला मायनिंग. गोंय सरकारान तुमकां कायदो आयला, कायदो प्रमाणे तुमकां करूंक नाका. कोविडाचे पयशे हाका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशनाचे कायदो तसो आसा. कायदो आसा तो पयसो तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन आसलो तो डायरेक्ट मायनिंग अफेक्टेड पिपलाक वचपाक जाय. ते सरकाराक बरयला आनी तांकां कळयलें कित्याक म्हूण जे पळय तुमकां करूंक जायना म्हूण तुमी करता तुमी करया, पण देर विल बी कॉन्सिक्वन्सीस. जर सरकार केलो ब्रेक द लॉ. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. मोल्या चेकपोस्टा वेल्यान खंय लॉकडावनात आदले परस मायज येरादारी. प्रकार बंद जालो ना जाल्यार कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासतलो म्हूण सरपंच पंचांची शिटकावणी. इश्यू उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावला. गोंयांत यो वच करतात त्या ट्रकांचे ड्रायव्हर क्लिनरां कडेन मास्क नासता, सोशल डिस्टन्सिंगूय पाळिनात. पोस्टावेले ऑफिसर म्हणटा गाडयो ड्रायव्हर क्लिनरांचो डाटा घेता म्हूण लायनी लागतात. हांगा आमी आयज मोल्या गेटीर आसा. आमचे तरणाटे भुरगे सगळे जमलेले आसा आनी सगळे एकूच गांवाचें नांव. तर मोल्या सुत्तळे आसा, कासावले तशे लोक इल्ले आसा. इवन आमचो कुळेचो सरपंच इल्लो आसा हांगा. जे व्हेकल येता इनवर्ड सादारण दिसाचे जर पळयले टार्गेट जर आतां रजिस्ट्रा प्रमाणे सादारण 250 ते 300 व्हेकल इनवर्ड जाता आनी 300 ते 350 व्हेकल आउटवर्ड जाता. सादारण हे 300 लोक भितर सरता गोंयांत आनी 300 लोक गोंयांतल्यान
भायर वयता अशे तरेचे ह्या सिट्युएशना भितर आमचे गांवचे लोक सगळे भिरांकूळ जाल्ले आहा. आमचे लोक हांगा सेफ्टी म्हणून घरान रावता आनी वयल्यान लोक येयत आसा तेन्ना म्हाका दिसता की गाडयो सामकेच बंद केल्ल्यो बऱ्यो आनी जर सरकार हेजेर कांय घेना न्ही आमी फाल्यां प्रेजेंटेशन दितली तेन्ना फाल्यां जर डेप्युटी कलेक्टर जावं डेप्युटी कलेक्टर हेजेर एक्शन घेना न्ही आमी परवा लॉ एंड ऑर्डर जर हातीन घेत ताका आमी जबाबदार आसचे ना तेच आसतले. लॉकडावन जाल्या उपरांत ट्रान्सपोर्ट कमी जावपाचो उलट आनी वाडटा हेज्या फाटल्यान कितें तरी मोठे कितें भयंकर वायट गोश्टी चल्ल्या काय कितें काय समजना. तेन्ना एक आमकां हांगा अशें दिसता की आमकां हांगा मोलेच्या गांवांक सामकी भयंकर परिस्थिती वायट आसा आनी हांगा स्टाफ आसा तांकां बसून तेंचे कडेन बसून मास्क आसा पूण ग्लोव्ज ना कांय ना त्या स्टाफाक बसून भंय आसा. चेकपोस्टार यो वच करपी गाड्यांचो तांचे ड्रायव्हर क्लिनरांचो सगळो डाटा फीड करतात. हे सगळे प्रक्रियेक लागून ट्रक आनी बाकीच्या गाड्यांच्यो लायनी लागतात म्हूण पोस्टावेलो स्टाफ सांगता. My suggestion was that maybe we can have the checking about 2 kilometers away from this checkpost, slightly deeper into the guard section, so that whenever even there's a delay in checking the credentials of the driver and the cleaner, and there is a queue of traffic, it won't affect the villages over here and cause problems for them. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांव SGPD ग्राउंडार आडकल्ल्या मायग्रंटांक लोक पावता. शिगमो कार्नावालाच्या निमतान खेळणी विकूंक म्हूण आयिल्ल्यो ह्यो 10 फामिली लॉकडावनार आडकल्यो. वत पावसांत ग्राउंडार उक्त्यार दीस काडटात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. रिपोर्टा उपरांत कितलेशेच जाण तांच्या आदाराक पावले. ग्राउंडावेले शेडीर कापोत घाल्या. सरकार तांकां फोंड्या कॅम्पात हालोवपाची तयारी करता. मग आता गव्हर्नमेंटच्या माणसाने आम्हाला आता मास्क वगैरे आणून दिले. ते म्हणले तुम्ही आता जरा डिस्टन्स वगैरे करून बसा. अजून म्हणले की जास्त जवळजवळ बसू नका म्हणले. हां ते म्हणले कलेक्टर संघ आमचं बोलणं चालू आहे म्हणलं. ते कलेक्टर संघ आमचं ते बोलणं झाल्यावर तुम्हाला फोंड्यामध्ये तुम्हाला राहायला आम्ही सोय करून देऊ म्हणलं. हेजेर तालपत्री जावं हे प्लास्टीक घातल्या हेजेर कांयच जायना वतान रावता. हेजेर कितें तरी प्रोविजन करपा जाय नाजाल्यार आख्खी शेड घालून दिवची तांकां. जेन्ना पासून लॉकडावन जायना तेन्ना पासून तांकां ओपन करून हे फूल कवर करून दिवचें आनी जे प्रोविजन जे तांकां आसा तें गरज आहा तांकां दिवची म्हूण म्हज्या गव्हर्मेंटाक लागीं मागता. फामाद बॉलिवूड अभिनेतो इरफान खान गेलो. 54 वर्सांचेर मरण. ताका कांक्र आशिल्लो. मंगळारा भलायकी अकस्मात हालिल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत घाल्लो. थंयच तो गेलो. 2011 ताका पद्मश्री मेळिल्लो. ताच्या अभिनयाच्या कारकिर्दीत कितलेशेच राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इरफानान जोडले. लायफ ऑफ पाय, लंच बॉक्स, पिकू, इंग्लीश मिडियम अशा कितलेशाच फिल्मांनी ताणें म्हत्वाची भूमिका केली. विदेशात आडकल्ल्या आनी भारतात परत येवंक सोदतल्या गोंयकारांक परत हाडपा खातीर 3 माया उपरांतूच प्रक्रिया थारतली. केंद्र जें धोरण थारायतले ताच्या आदाराचेर फुडें वतले. सगळो डाटा तयार करून केंद्राक दितले. गोंयच्या NRI कचेरेन सुरू केल्ले ऑनलायन पोर्टलाचेर आतां मेरेन 2,000 गोंयकारांनी रिक्वेस्ट धाडल्या म्हूण NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर उलयलो. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.